आज आमचे गणेश गांवकार सावर्डेचे आमदार आणि पर्यटन महामंडळाचे अध्यक्ष आज सभापती पदाची निवडणूक जाली. काल पयर नॉमिनेशन झाले आणि त्याच्या भितर 32 विरुद्ध 7 म्हणजे त्यांचे स्वतःचे मत धरले जाल्यार 33-7 जातात. म्हणजे 100% सगळी मतां रुलिंग सायडीची. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार मंत्री आमचे MGP आणि आमचे अपक्ष आमदार या सगळ्यांनी तांकां मतदान केलें आणि 32 विरुद्ध 7 मतांनी त्यांची विजयी झाले. हांव त्यांचे अभिनंदन करता आणि सभापती पदाक त्यांच्यानी आज आपलो कार्यभार सांगलो. 32-33 म्हणलं जेनिफर एक आमदार हय, कारण एक सोड म्हणून म्हणले तुमी. 32 विरोधात ती आउट ऑफ स्टेशन आसा, कारण आउट ऑफ गोवा आसा. त्याची वैयक्तीक त्याची मुंबई गेल्या त्यामुळे ती पावली. 4 तारखेक सर होम मिनिस्टर येवपाचे कशी एक्झॅक्ट आसता? आज 4 तारखेर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी गोंयांत येतात आणि म्हजे घर योजना जी आसा त्या संदर्भातले तो कार्यक्रमाचे उद्घाटन करपाक ते येतले. त्याची डिटेल जे आसा ते मुख्यमंत्री तुमचे कडेन उलयले आसतले किंवा तुमकां सांगतले. पण त्यामुळे ते संबंध जो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करपाक लागून त्या गोंय भितर एक नवीन योजना जो आसा ज्याचो लाभ सगळ्यांक मेळटलो अशा पद्धतीची योजना ही त्यांच्या हस्ते सुरू करपाच्या म्हणून ते म्हजी घर योजना आसा ती कायद्याक धरून सगळ्यांक. कारण जी गोष्ट जातली सरकार करतलो ती कायद्याचेर हे आसा त्या धरूनच जातली. कायद्याच्या भायर जावचें ना. जे कितें कायदेशीर आसा त्या गोष्टी करून जातली. सगळ्यांक जो लाभ मेळटलो म्हणून मेजॉरिटी गोंयकारांक काय मायग्रंटांक मेळटलो? ती फायनली गोंयकार, कारण तातूंत हें आसा न्ही, गोंयकारांकूच ताचो म्हणजे कितें आसा गोंयकार म्हणल्या नंतर ताचे भितर आसा न्ही, तूं एक 15 वर्सां तूं रेजिडंट जाता म्हणटकच तूं मागीर तूं त्या स्टेटीन वता थंय त्या स्टेटीच्या हाच्या प्रमाणे तूं गोंयकार अशें जाता. त्यामुळे सगळे जी जातली ते कायद्याक धरून जातले, बेकायदेशीर कांय जावचें ना. येस. जो कारण कशें जालें की नरेंद्र मोदीजीन सांगलें की जम्मू काश्मीराक परत एकदा जो टुरिजम जो आसा तो परत येवंक जाय, कारण भरपूर ट्युरिस्ट वयताले. पण पहलगाम अटॅक जेन्ना जालो त्या नंतर थोडोसो भंय निर्माण जालो आणि त्यामुळे लोक वचपाचे थंय बंद जाले. म्हणून प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की वेगवेगळ्यो ज्यो समिती आसा तेंचे जे स्टडी टूर किंवा जे मिटिंग्स आसताल्यो चड थंय जर वचून केले आसत जाल्यार ताचो एक बरो इम्पॅक्ट जातलो आनी लोकांचो एक कॉन्फिडन्स लेवल वाडटलो. आणि म्हणून आमची कॉमर्स कमिटी जी आसा त्या कमिटीचे 3 दिसांची हे जे आसा एक श्रीनगर, पहलगाम अशा हातून आशिल्ले आनी त्यामुळे तातूंत हांव स्वताय त्या हातून गेलो. म्हणून थंय एक आजच्या परिस्थिती भितर आतां हळूहळू परत ट्युरिजम येवपाक लागला. पण तांचे बिझनसमॅन हॉटेलियर्स जे आसात, कारण थंय बेजिकली मोस्ट ऑफ द बिझनस हो ट्युरिजम जशें गोंय आसा तशें, आनी त्यामुळे तो परत एकदा एक हें जावपाक सुरू जालो. ज्या भागा भितर तो अटॅक जालो आनी पहलगाम त्या हातूनय आमी मिटींग केली. म्हणजे एक्झॅक्ट त्या स्पॉटार न्ही, कारण त्या स्पॉटार वचपाक अजुनूय परमिशन दिना. पण ते सुद्धा एक वेगळें वातावरण सगळ्यांक दिसता, कारण लोकल लोकांकूय दिसता की ट्युरिजम परत येवंक जाय. कारण भरपूर हॉटेलां आसात, तांची सॅफ्रॉन इंडस्ट्री म्हणजे ती इंडस्ट्री आसात. मागीर आमी बॅटां जी आमी खेळटात ती देशा भितर जावपी एकच म्हणजे काश्मीर. त्यामुळे ते सगळं जर ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा आनी त्यामुळे तें हें जावपाक जाय म्हणून आमी केलें. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.